फेज शारांतल्यान तारवाचेर जेरुसलेम येतच जुदेवांच्या फुडाऱ्यांनी नसायेन नाटकायेन पावलूक धरलो आनी ताचेर बोगलांट घालें आनी ताका रोमाच्या अधिकाऱ्या फुडें व्हेलो आनी जुदेव फुडारी ताका मरणाची ख्यास्त दिवंक सोदताले. पूण पावलून म्हणलें, हांव रोमाचो नागरीक, हांव रोमा शारांत जल्मालां, देखून रोमाच्या चक्रवर्ती सेजाराक म्हाका मेळूंक जाय. हें आयकतच ताका त्या जेरुसलेमांत आसल्या रोमाच्या अधिकाऱ्यांनी रोमा शारांत व्हेलो आनी तो थंयसर 2 दीस रावलो. हाची खबर आमी आयच्या वाचपांत आयकली. कोणाकूच ताणें त्रास दिले नात. आपणाचो खर्च ताणेंच पळयलो. तो थंय रावतालो, पूण ताका तें शार सोडून वचूंक परवानगी नासली. म्हूण तो त्या शारांत आसल्या जुदेव लोकांक आपयता आनी तांच्या लागीं आपूण कसो निरापराधी आसलो तेंय सांगता आनी जेजूची बरी खबर परगटता. ही आमकां एक देख. आमी जेजूची बरी खबर सदांच परगटूंक जाय.